सध्या लोकांक हे न्यू ओव्हरब्रिज येतल्या कारणान खूप त्रास जाल्या, स्पेशली फॉर द लोकल बस ट्रान्सपोर्ट आणि लोकांच्यो ज्यो कोणाच्यो गाडयो आसा थंय रावतले रेजिडेंट्सांक त्रास जाल्ले आसा. आणि रेल्वेन एक्चुअली तांची एक चुकलां तें म्हाका दिसता, कित्याक तेणी हायट जी दवरल्या 2.75 मिटर्स, बट नॉर्मल त्या जाग्यार त्या रुटार खंयच्यो हायटीच्यो हेवी व्हेकल म्हणटा ते, बट कितली हायट तरी लागतली तें तेणी एग्जामीन करूंक ना म्हूण आमकांय कळूंक ना. बट आमकां एक नोटीस इल्लो सेईंग दॅट 2.75 ते हायट बॅरिकेड घालता म्हूण ते, बट एक्झिस्टींग थंय कितें जाता तें तेंच्यांनी स्टडी करूंक जाय आशिल्लें. हो IDC रोड न्ही, देसाय रेल्वे गेटाचो रूट आसा पळय तो IDC रोड न्ही. IDC रोड दुसऱ्या सायडीन IDC सायडीनचो आसा. हो एक्चुअली आमचो विलेज रोड आणि हांगा स्कूल्स आसा, कॉलेज आसा, प्लस आमची चर्च्यो आसा. सो दीस रोड कॅनॉट बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल रूट. बट या आतां ते करता ते हेवी व्हेकलांक कितें जालां, आमचे पावर हावस सायडीन जे ओव्हरब्रिज आसा ते बंद आसा फॉर रिकन्स्ट्रक्शन. प्लस मुखार चांदोर सायड रेल्वे गेट आसा ती बंद आसा आणि थंय बायपास केला, थंयच्यानी पास जायना हेवी व्हेकल. सो दीस वॉज द शॉर्टेस्ट रूट फॉर देम टू यूज. आतां तें जाल्ल्या कारणान सगळें बोवाड जाला. प्लस रेजिडेंटाक कितें जालां, जी तेणी ऑल्टरनेट हें केलां रूट केला फॉर द मुवमेंट ऑफ द व्हेकल आणि न्यू गेट घातल्यानी थंय बी तेंच्यांनी ते रोड वीथ आसा पळय ते कमी दवरला आणि टर्निंग पॉयंटार खूप त्रास जाता लोकांक. सो आतां त्या कारण लागून हेवी व्हेकल तेंच्यांनी बंद केला, बट ऑल्टरनेट रूट ऑप्शन तांकां दिवंक ना तेंच्यांनी. त्या खातीर ते सगळे त्रास जाता आणि हो इशू जाला आतां. सो तुमकां कोणी लोकल्सांनी कितें सांगलां तुमकां अपोज करपाक, अशें कितें तुमचे? या स्कूल बसीज आणि डेली वर्कर्स आसा न्ही, ऑफिस स्टाफ आसा, तेंच्यांनी आमकां कंप्लेन करून दिला आणि सेम कंप्लेन इज बीन फॉरवर्डेड टू द कलेक्टर एंड अदर कन्सर्न डिपार्टमेंट एंड वी आर वेटिंग फॉर देअर रेस्पॉन्स एट दी अर्लिएस्ट. बेगीन जाता तितले भाशेन हे सोल्युशन आमकां करून दिया म्हणलां. बट टेम्पररी आमची बसी लोकल बसी आसा तांकां आमी बंदोबस्त करून दिला रिक्वेस्ट करून रेल्वे.